What design have you made for power? We used something called as Polyvel fusion reactor, Okay. which is a very powerful and it's a new technology which gives, it's a small reactor but it gives a lot of energy. Okay. So we use that. So and another thing is like there are many what happens is there are meteors and different things that come, the space debris that comes. So we also made something like laser grids. So different protection yeah. Okay, okay. And then for radiation and different aspects we considered. तू उलयतना म्हाका तर दिसता नो वंडर दॅट यू गॉट अ प्राइज. इतली हाय तुवें थिंकींग केल्या. पण एक प्रश्न आसा सादो किरकोळ म्हणू शकता आमी ताका. अक्षय, आमच्या पृथ्वीचेर एक व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. देयर इज अ बिग डिसीज कॉल्ड ओव्हर पॉप्युलेशन. मनीस वाडत वतात. ताजें कितें आसा? अशें जर यानान मनीस वाडत गेले आनी मागीर निमाणें आय विल एड टू द क्वेश्चन मरणूय जाता. डेड बॉडी कितें करपाची? वॉट डू वी डू? बिकॉज आमी पृथ्वीर येवचे ना न्ही. इट इज अ जर्नी इन स्पेस. वॉट इज द प्रोविजन? So basically we took a I feel very nice approach. What we did is we said at the most you can have 2 children. Okay. And we limited that by having in like space in a house equivalent to 4 members. people in a 4 members in a family. Okay. So more than that, like you don't get subsidies or you don't get, and you find it very difficult to handle that. So automatically it is controlled. Right. So that was a population this thing. Plus what happens is population expands. Even though you have one family has 2 children, even then it expands. Right. So for that also we had a very dynamic concept where you have houses right. which are later converted into like 3-story buildings. Then you have expansion plus new whole settlement. You build a new one. Right. So we had those plans also. म्हणजे फ्युचर तुम्ही प्लॅन केलो ऑलरेडी? Yeah, we have made the provision. So it depends on the people. पॉप्युलेशनाक जर तू हो सोल्युशन हे तुमचे प्रोजेक्ट इंडियन गव्हर्नमेंटाक दिलो जाल्यार भारताक खूप फायदो जावं शकता अशें आमी म्हणया. आणि जेन्ना लोक मरता तेन्ना ऍक्च्युली काय हे धरनासतना रिलिजनाच्या बद्दल की वी डिसायडेड की आमी ताका क्रिमेट करतले. कित्याक जेन्ना तू क्रिमेट करता तेन्ना दोज गॅसीस वॉट वी डीड इज द गॅसीस आसा ते परत स्प्लिट करून ताचे युजफुल कंपोनंट्स काढून दोज गॅसीस वी रिसायकल देम. ह्युमन बीइंग्स आर रिसायकल्ड. या एंड अनदर थिंग इज पीपल से व्हाट इज दैट यू कैन थ्रो इन द स्पेस बट वी डिडंट डू दैट बिकॉज दैट पोल्यूट्स द स्पेस प्लस इट क्रिएट्स अ डेब्रिस व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल. अर्थ पोल्यूट केली पण थंय पोल्यूट वी शुड नॉट पोल्यूट स्पेस and act as responsible universal citizen. गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि एक गोष्ट म्हणजे जर का कोणी मेला थंय तर त्याचे बॉडी पार्ट्स आम्ही काढून घेतले. जर का त्याची इच्छा आसा जाल्यार एक्झॅक्टली म्हणजे ते रिसर्च करपाक नाल्यार खंयचे एक आजार बीन जाता ऑर्गन हार्ट रिप्लेसमेंट करपाक दोळे. सो पृथ्वीर सुद्धा ते चालू जाला. वी ऑलरेडी आर डुईंग इट. आनी एक आस्पेक्ट आसा तो पृथ्वीर आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा. मे बी तो रोटी कपडा मकान न्ही. वी डोंट रिक्वायर इट फॉर सर्वायवल. पण ताजे शिवाय मनीस जगना. रिलीजन. सो स्पेसान वतकच 1,500-2,000 हजार वर्सांनी मनशाचे कितें जातले? रिलीजन खंय पावतली? What happens is because of religion there are a lot of fights, खूप झगड्यो जाता. So what we did is that if there is something called a space religion where you don't follow one religion, you don't follow different religion, you just follow one religion which is a responsible citizen. So, universal religion. Very good, very good. And before boarding also we gave them training to how to live in that program. How to live in such a yes. world. Okay. So पहिले मनशाक ट्रेन करचे पडटले. And what about education system? म्हणजे स्कुला जाय पडली. स्कुला जाय उपरांत टीचर्स जाय, टीचर ट्रेनिंग जाय. खूप भानगड्यो आसा. खरें तर जेन्ना असल्या कंडिशनान रावपाक खरें तर मनशाक आवडना. म्हणजे ते डिफिकल्ट जाता. त्या खातीर पूर्ण एक जनरेशन आमी प्री बोर्डिंग एज्युकेशन म्हणून दिला तांकां. जेच्यानी तेंचे मायंडसेट जातले की आम्ही असल्या हितून सर्वाइव जाता. ओरिएंटेशन कॅम्प. नवी तरेची लाईफ. न्यू टाइप ऑफ लाईफ. ऑन द प्लॅनेट अर्थ. पृथ्वीचेर पहिली ट्रेनिंग दिवन तुम्ही मागीर तांकां सेंड करता. आणि जेन्ना तुमी ते STVचेर पावता ते मिशनाचेर गेले की थंय सुद्दां जे पृथ्वीचेर जे विशय शिकयतात तेच थंय शिकयतले. पण तेतून थोडे बरेचशे बदल आसतले. आमी खूब हे केला, चेंज केला की we have put a lot of astronomy, then like how you teach geography of Earth, we teach geography of the universe as well as the STV, the mission, so that like how we know our Earth well, so you should know the mission STV well, mission well. So many of those, like there was history of STV, history of life, and a lot of new courses. Plus a lot of importance was given to astronomy also. Okay.
आणि वॉट अबाउट रॉ मटेरियल्स? तुमकां जर हे मिशन वाडोवपाक जाय, स्पेसान वतकच तुमकां कितें गरज पडली, तुमी मायनिंग काय करूं शकनात, लोखंड काडूंक शकनात. वॉट विल यू डू? No, actually that is a wrong approach. You can mine, but you have to like there are specific areas, asteroids असता, मागीर planets असता थोडे, थंय तुका हे मेळटा, अशे धातू मेळटा जे तुका माइन करपाक शकता. आणि these are like very rich, like what you find on earth is quite lower than what you find on asteroid. So आमी असं हे दवरिल्लो प्रोविजन दवरिल्ले की तुका माइन करून different use for energy, for building new different use. As you travel in space, नवे जे तुका मेळटा ते मायनिंग करू शकता तू. We designed EVMs called extra vehicular modules, full form. So they don't go. It means म्हणजे ते तुझ्या यानातल्यान फेरी कशी भायर सरतात. They're like small thing, go mine and come back. ओके गुड. काबार करपाक एक आयडिया दियात. जर हे तुमचे मॉड्यूल एक्सेप्ट जाता, इन फ्युचर एक दीस असो येता की आमी मनीस हे पृथ्वी सोडून वचचे पडटले, तुमचे मॉड्यूल हे वापरचे पडटले, व्हॉट डू यू थिंक? विल दिस बी अ पॉसिबिलिटी? Yes, I think we should think positive, and it will be a possibility, and in time to come it will be a success, and it will come into existence. But always somewhere we feel that the earth is the best. safer, than nothing आमची to पृथ्वी equal सोडून the- दुसरी सुंदर काय ना, कितें म्हणटा माधव? safer तेच kind दिसता. of. म्हणजे आता आमी हेच्या मिशनाचेर मिशन जर का ते तयार करून गेले जाल्यार तो आमचो स्वार्थीपणा कसो जातलो. म्हणजे आमी आमची पृथ्वी सोडून वयता आणि तिका आमी प्रोटेक्ट करपाचें आसा. तिका सोडून आमी तेच वयता. बरोबर. सो आमची पृथ्वी पहिली बरी दवरुया आणि मागीर आमी वयर वयर वचुया. पण वयर जर वचचे पडले अंतराळात जाल्यार तुमचे मॉड्यूल तयार आसा. जुलय म्हयन्यांत आकाशांत ठळक कितें दिसतलें, प्रॉमिनंट जे आसा ते आमी पळोवन घेवया. हो तर म्हयनो आसा पावसाचो, पण स्काय क्लियर जाली जाल्यार जुलय म्हयन्यान सुद्दां स्काय खूब क्लियर दिसता. हे म्हयन्याचे मेन पळोवपाचो जो आकाशान एस्टेरिझम किंवा नक्षत्रांचो फॉर्मेशन आसा ताका आमी समर ट्रायंगल अशें म्हणटात. आतां समर ट्रायंगल एक तरेचो त्रिकोण आसा. डेनेब, वेगा आनी आल्तेर हे 3 नक्षत्रां मेळून आकाशांत तुमकां पूर्वेक वयर अशी ही नक्षत्रां दिसतली. एक एप्रॉक्सिमेटली 15 तारखेचो हो स्काय आसा गोंयच्यान. तर तुमी पूर्व दिशेक पळयले जाल्यार अबावट 35 to 40 डिग्रीज आकाशान वयर पळयले जाल्यार 3 ठळक नक्षत्रां तुमकां ब्रायट आकाशान दिश्टी पडटली. हाकाच आमी समर ट्रायंगल अशें म्हणटात. ही 3 नक्षत्रां एका राशींतली न्हय, 3 वेगळ्यो वेगळ्यो राशी मेळून हे समर ट्रायंगल तयार जाल्लें आसा. सिग्नस म्हणजे हंस, लायरा म्हणजे हार्प आणि एक्विला म्हणजे इगल हे 3 राशींतले ही 3 मेन नक्षत्रां समर ट्रायंगल करतात. तर समर ट्रायंगल कशें दिसता तें पळोवया. तर सिग्नस राशींतले डेनेब हे प्रॉमिनंट स्टार, मागीर लायरा हे राशींतले वेगा किंवा अभिजीत हे प्रॉमिनंट स्टार, आणि एक्विला हे राशींतले आल्तेर हे प्रॉमिनंट स्टार. हे 3 स्टारांक लायन मारून एक इक्विलॅटरला भशेन ट्रायंगल तयार जाता. हाकाच समर ट्रायंगल म्हणटात. आमचे पूर्वज आकाशाक पळोवन सिजन्स प्रेडिक्ट करताले. कितलो पावस पडटलो, केन्ना गरमी येतली, हे सगळें तांणी प्रेडिक्ट करूं शकताले. सिजन्स आकाशाक पळोवन पयलीं मनीस, तशीच मेट्रोलॉजी सुरू जाली थ्रू एस्ट्रोनॉमी. तर समर ट्रायंगल हे ट्रायंगल जेन्ना पळयताले तेन्ना लोकांक कळटालें की आतां समर आसा, आतां गरमी आसा, आनी हे जशें जशें ट्रायंगल आकाशान भितर देंवपाक लागलें तेन्ना समर काबार जालो आनी थंडीचे दीस, विंटर आतां येवपाचो जालो अशें हांगा सूचित करताले आकाश. तर हे राशींचे आमी भारतीय नांवांय पळोवन घेवया. सिग्नस हाका हंस राशी म्हणटात, तातूंत डेनेब स्टार आसा सगळ्यांत ब्रायटेस्ट. मागीर लायरा किंवा वीणा राशी आसा, तातूंत अभिजीत नक्षत्र आसा. हे आकाशांतले 5वें ब्रायटेस्ट नक्षत्र, 5th ब्रायटेस्ट स्टार इन द स्टार. खूब सुंदर तुमकां निळें दिश्टी पडटलें. आनी सकल आसा हे एक्विला किंवा इगल गरुड, आनी तातूंत आसा हे आल्तेर नांवाचें श्रवण, हाका श्रवण नक्षत्र म्हणटात तें स्टार. आनी हे समर ट्रायंगल ऑफ युरोप अशें हाका नांव आसा, कित्याक युरोपान हे समरान चड वयर दिसता, पूण इंडियेन आमचो आतां समर चालू आसा, मन्सून इज अ पार्ट ऑफ समर, हे मातशें सकल दिश्टी पडटा. सो ही आमच्या ह्या म्हयन्याची प्रॉमिनंट कॉन्स्टेलेशन. फुडें पळोवया शनी कडेन, सॅटर्न. ह्या म्हयन्यांत सगळ्यात मुख्य जे ग्रह दिसपाचे आसा तो आसा सॅटर्न, शनी. आतां सॅटर्न खंय दिसतलो तर कन्या राशीत, वर्गो जाका म्हणटात, आणि लिब्रा म्हणजे तुळ राशी, हांच्या मदीं सारको हांगा सॅटर्न तुमकां आकाशांत पुराय म्हयन्यान दिश्टी पडटलो. तो तुमकां पश्चिम दिशेत दिश्टी पडटलो. चंद्रा कडेन येवया. ह्या म्हयन्यान 8 तारखेक चंद्राची अमास जातली,
ह्या म्हयन्याची अमास, जुलय म्हयन्याची अमास खूब इम्पॉर्टंट आसा. भारतीय संस्कृतीत ह्या अमाशेक खूब म्हत्व आसा. जेन्ना अमास सोमारा येता तेन्ना ताका सोमवती अमावास्या अशें म्हणटात आनी खूब लोक विधी विधान स्नान बी अशें हे अमाशे वेळा करतात. ऑल ओव्हर इंडिया हे फॉलो करतात. ह्या म्हयन्याची अमास ज्येष्ठ मासाची अमास आसतली. चंद्राचें नक्षत्र आर्द्र आनी चंद्र कर्क राशीत म्हणजे कॅन्सर हे कॉन्स्टलेशनान सोमवती अमावास्ये वेळार सोमारा दिसा आसतलो. फुडें पुनवे कडेन वचुया. पुनव जातली 22 तारखेक. ह्या म्हयन्याची पुनवूय बी अमाशे भशेन खूब इम्पॉर्टंट आसा. पुराय भारतांत एक व्हडलो सुवाळो, एक फेस्टिवल कशें ह्या म्हयन्याची पुनव मनयतात, ताका म्हणटात गुरू पौर्णिमा. आषाढ म्हयन्याची ही पुनव जातली आनी ह्या म्हयन्याच्या पुनवेक आमचो चंद्र मकर म्हणजे कॅप्रिकॉर्न हे राशींत भितर आसतलो आनी पुर्वाषाढ हे नक्षत्रा कडेन आसतलो. सो हे आशिल्ले ह्या म्हयन्यान जे आकाशांत मुख्य दिसता चंद्राची सगळी स्थिती आनी हे म्हयन्याचें नक्षत्र दर्शन. आकाश पळयत रावात आनी स्काय ऑब्झर्वेशन एन्जॉय करात. सो एंडाक तुमकां देव बरें करूं म्हणचे पयलीं एक ल्हानशें म्हाका तुजे कडल्यान अक्षय तुमच्या सगळे कडल्यान एक मेसेज जाय. आमचे गोंयचे इतले भुरगे आसात, आमच्या करिकुलमान आमच्या सिलेबसान हें सगळें ना. तुमी कितें तरी व्हडलें अटेम्प्ट केला, इंटरनॅशनल लेवलाचेर कोणेच सांगना आसतना तुमी एक पुरस्कार हाडून दाखयला. तर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक एक ल्हानशें मार्गदर्शन दिवंक शकता की असले प्रोजेक्ट्स तांकां खंय करूंक मेळटले, कशे इन्वॉल्व जावंक शकतात आमचे गोंयचे भुरगे एट दीस लेवल. All I want to say is do what you like, don't get stranded or don't get stuck because of studies or because of other aspects. If you like something like we have done in astronomy, you can yes, you can do in different field like whatever you like, and it is not available like project खंय available आसा. नासाची इंटरनेट साइट्स बीन आसात तेजेर. Basically, if you go on Google and search for the specific project you want or just type a general field, you can find n number of projects and then see according to how it suits you and then go about it. सो हाजे बरोबर आतां आमच्या स्पेस मॉड्युलान वचपाचो टायम जाल्लो आसा. एक म्हाका टेस्ट ड्रायव्ह करून हे भुरगे हाडटले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमच्या प्रोग्रामाक आयिल्ल्या बद्दल, आमच्या गोंयांक इतलो गौरव हाडिल्ल्या बद्दल हांव आमच्या दर्शकांच्या वतीन आनी म्हज्या वतीन तुमकां गूड विशेस दिता की म्हाका शुअर आसा की एक दीस नासा न्ही जाल्यार इस्रोन तरी तुमी पावतले, अंतराळांत न्ही तर आमची पृथ्वी तरी बरी दवरपाक तुमी मदत करतले. अशें बरें बरें काम करीत रावात आनी आपले देशाचें आमचें नांव वयर काडीत रावात. ऑल द बेस्ट म्हणून आयचो प्रोग्राम काबार करया. तुमच्या ह्या प्रोग्रामा बद्दल कितें फीडबॅक आसा, कितें कमेंट्स आसा ते सगळे हांगा सकयल आमचो ईमेल ID आसा, म्हाका मेल करीत रावात. तुमचो फीडबॅक खूब मोलादीक आनी आमी ताचेर काम करीत आसतात. 2 स्पेस मिशन हातून तुमकां भाग घेवपाचो आसा, अंतराळ ट्रीप करपाची आसा जाल्यार म्हाका मेल करात. तिकेट हांव तुमकां धाडून दिता, पयशे पडचे ना, फ्री कॉम्प्लिमेंटरी धाडून दिता. आज हांगाच काबार करया. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया.